गिरायक संरक्षण कायदो 2019 खाला गिरायक हक्कांविशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर पोस्ट मास्टर हांचे वांगडा नागरी पुरवण निरीक्षकान मडगांवच्या पोस्ट ऑफिसांत गिरायक हक्क पत्रकांचें वांटप केलें। लोकांनी आपल्यो कागाळी खंय करप हाचेरय म्हायती दिली। पळयात। ऑन ओकेजन ऑफ स्टेट कंज्युमर रायट्स डे दॅट इज 25 जून आज आमी हांगा पोस्ट ऑफिसान आयिल्ले। पोस्ट ऑफिसान येवन आमी सगळ्या लोकांक पॅम्पलेट्स वाटिल्ले आसा ऑन वीच इट इज मेन्शन्ड वॉट इज देयर रायट्स and what is the relief given to these people. ताजे नंतर आता एक जर मनीस जर सपोज इज एग्रीव की ताका एक खंयचोय जर एक गोष्ट ताणें घेतली आनी सपोज तो जर कंप्लेन करपाक जाय तो कंप्लेन खंय करतलो हो प्रश्न सगळ्यांच्या मनान आसता। सो ती कंप्लेन तो करतलो जाल्यार वी आर हॅविंग 3 such things. One thing is, suppose जर 50 लाखाच्या सकल जर ती कंप्लेन असली, सपोज गुड्स अँड सर्विसाचो व्हॅल्यू 50 लाखाचो सकल असलो जाल्यार दे शूड अप्रोच नॉर्थ गोवा कंज्युमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम। इन द सेम वे सावथाकूय आसा। आता सपोज द व्हॅल्यू ऑफ द गुड्स अँड सर्विसीस गोज अबाव 50 lakhs and below 2 crores, then they should approach the Goa State Consumer Dispute Redressal Forum. This is in Junta House, first floor, 4th floor. आणि सपोज तो व्हॅल्यू जो आसा न्ही तो जर 2 कोटीच्या वयर वता जाल्यार नॅशनल कंज्युमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन ह्या हांगा वचून ताणें कंप्लेन करपाची किंवा ताणें तांकां कंप्लेन धाडपाक जाय बाय वीच दे वील गेट रिड्रेसल। खुबशे लोक हांगा बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो। इवन थोड्या जाणांनी कंप्लेनी बी आपल्याला आशिल्ल्यो किंवा तांकां थोडें इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें तें आमकां विचारलें आनी अकॉर्डिंगली आमी तांकां रिप्लाय केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता कणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।